नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी गोंयान गोंयकार म्हणून रावप अशी एक परंपरागत आमची एक मांडणी आसा. गोंयकार रावल तातूंत भितर मागीर धर्माचो भेद नासता, एकमेका विरुद्ध दुसऱ्याक भडकावप नासता. पूण हालीं तेंपार आमी पळयतात की सगळ्या धर्मा मदीं एक तरेचो एक तेड निर्माण करपाची एक कितें तरी अशें वायट कर्तूब सुरू जाला. प्रत्येकाक दिसता की आपूण म्हळ्यार श्रेश्ठ, आपलो धर्म श्रेश्ठ आनी आमीच खरे गोंयकारपणाचे किंवा आमीच खरे देशाचे व्हडले अभिमानी. राष्ट्रवाद म्हळ्यारच आमच्या धर्मान आसा आनी दुसऱ्याक धर्माक उणाक दाखोवप, दुसऱ्या बद्दल एक द्वेश, एक तिरस्कार निर्माण करप, अशे तरेचे कर्तूब सगळेच लोक करतात. आनी एकल्यान अशें म्हणलें की रोखडोच दुसरो फोण्ण घालता आनी तातूंतल्यान एक सामाजीक जो पळय सद्भाव गोंयान आसा तो इबाडपाचो प्रयत्न जाता काय कितें अशे तरेचो दुबाव गोंयान निर्माण जाल्लो आसा. असो दुबाव अशे संशय गोंयान निर्माण जावचे न्हय. सगळ्या समाजान बरे लोक आसात, सगळ्या धर्मान बरे लोक आसात, धर्माचे गुरूय कितलेशे बरे आसात जांकां दुसऱ्या धर्माचो अभ्यास आसा. अशें आसतना अशे तरेची कर्तुबां समाजान भितर उखलापेपण आनी सामाजीक विद्वेश वाडोवपाचो प्रयत्न गोंयान जाता तेन्ना आमी कितें करप? म्हाका दिसता अशे वेळार आमी वेगवेगळ्या धर्मांतले जे पळय बरे लोक आसात, जांकां दुसऱ्या धर्मा बद्दल अभ्यास आसा, तांकां लागीं हाडून तांचे कडेन चर्चा करप आनी हो जो पळय सुसंवाद आनी संवाद आसा तो आनीक वाडीक लावप. त्याच हेतून आज आमी एक इंटरव्यू घेतात फादर मोहसिन बाब आताईत. फादर मोहसिन बाब आताईत हे एक बरे धर्मगुरू, जांकां गोंयकारपणाचो खूब व्हडलो अभिमान आसा, जांकां कोंकणी भाशे संदर्भांतलो मोग आसा आनी धार्मीक शिकवण आनी धर्मा संदर्भांतलो आदर सगळ्या समाजान आसपाक जाय आनी धार्मीक विद्वेश, धार्मीक संशय वाडीक लागचे न्हय हाजे खातीर फादर मोहसिन बाब आताईत इतलीं वर्सां आपले जिवीतभर वावुरल्यात. फादर, तुमकां हांव आमच्या ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. कार्यावळीचो हांव सुरवेकच सांगता, कार्यावळीचो आमचो हेतूच आसा सगळ्या धर्मान भितर बरेपण वाडीक लागचें, सद्भाव आनीक जी पळय इश्टागत आसा ती आनीक वाडची, वृद्धींगत जावची. त्याच नदरेन दोन स्टेटमेंट आनी हालींच्या काळार 2 पाद्रींनी केल्यात, ताका लागून एक मातशी उचंबळाय निर्माण जाल्या. म्हणून म्हाका दिसता की ह्या संदर्भात तुमी क्रिस्ती धर्माची शिकवण कितें, क्रिस्ती धर्म हिंदू कडेन किंवा दुसऱ्या धर्मा कडेन कशे नदरेन पळयता आनी क्रिस्ती चर्च जेन्ना पळय म्हणटा की 2 धर्मां मदीं भावपण वाडीक लागचें, हाजो अर्थ कितें, अशे कांय प्रश्न म्हाका तुमचे कडल्यान समजून घेवपाचे. आनी त्या नदरेन हालीं तेंपार एक 2 पाद्र्यांनी जे कांय स्टेटमेंट्स केल्यात जाका लागून मातशी गोंयान उचंबळाय निर्माण जाली. हांव तुमकां वाचून दाखयता. एका पाद्रीन म्हणिल्लें की शिवाजी महाराज हो वॉरियर, तो योद्धो आनी तो देव न्हय. ताणें अशेंय म्हणलें की कांय जाण ताका देवाचो दर्जो दितात तो चुकीचो. तेन्ना कांय जाण लोकांनी म्हणलें की रोखडो हिंदूक तो टार्गेट करता काय कितें, अशे तरेचो समज निर्माण जालो. त्या नंतर हालींच कांय दिसा पयलीं आनी एका पाद्रीन एका आल्टरा वयल्यान म्हणजे वालंकिनी गेल्ले कडेन आल्टरा वयल्यान कांय अशेच तरेचे उखलापे आनी विद्वेश वाडोवंक शकता अशे तरेचे स्टेटमेंट केले. तेंय हांव वाचून दाखयतां. तो म्हणटात कॅथलीक चलयो आपणा कडेन येतात, त्यो हिंदू कडेन लग्न जातात. कॅथलीक गर्ल सेस हांव हिंदू देवळान गेलें आनी त्याच्या देवळा मुखार पांय पडलें. हें पातक, तो पाद्री म्हणटा, खऱ्या देवाक मागणें दुसऱ्या देवा कडेन तुमी कशें गेलें. ताजे नंतर तो म्हणटा तो देव फट, तो कुड्डो देव, त्या देवांनी आमी विश्वास दवरपाक जायना. ताका देव जाय तो तुका न्हय. मागीर ताका शांती नासता, ती डिप्रेशनाक वता, तांकां खाता. तो पाद्री म्हणटा की अशे तरेन दुसऱ्या देवाक जर भजलें जाल्यार वायट जाता आनी ही देवाची मस्करी करप, देवाची मस्करी करून तुमच्यांनी शांती आनी संतोष मागूं येता वय. तो ताजे नंतर क्रिस्ती चर्च हालीं पळय जो कितें इंटर रिलिजियस डायलॉग सुरू केला ताजेरूय तो कमेंट मारता. तो म्हणटा चर्चीन उलो मारला, पूण तो कितें, तो म्हणटा आयडोलॅट्री. ताजो अर्थ डिक्शनरीन आमी सोदलो तो असो, एक्स्ट्रीम एडमिरेशन, लव, रेवरन्स फॉर समथींग अँड समवन. दुसऱ्या धर्माच्या देवा विशीं चड मोग दाखोवप हाजो अर्थ आयडोमेट्री. आनी तो क्रिस्ती जो पळय डायलॉग आहा ताजो हेतू न्ही म्हणटा तो आयडोलॅट्री. तो म्हणटा की खोट्या देवाक मान दिवपाक इंटर रिलिजियस डायलॉग ना. तो म्हणटा हिंदू देवाक खोटो देव म्हळें. अशे तरेचे एक कितें तरी हें जालां आनी तातूंतल्यान जाता कितें जाणा दोतोर की एक हातूंत भितरल्यान एक एरोगंट अशी एक स्पीच मुखार येता, क्रूड अशी. आनी हांव एका कांय पाद्रीं कडेनूय उलयलो. तो म्हणटा दीस इज अनक्रिश्चन आनी टू वल्गर and this is not a Christian way of thinking.
सो फादर म्हाका तुजे कडल्यान मानून घेवपाक जाय की हें कितें. हें जाणें तूं हांवें आयकोना फुडें हय आयकत दोगांयचें आयकोना फुडें हय हांव तांचें मन वायट म्हणूना तें म्हणना ते कोण भितर सतत तांच्या मनांत. करेक्ट. पूण एक मात तांकां ह्या गळना. येस ह्या गडबडीत तांकां कॉमन सेन्स ना. सारकें. कॉमन सेन्स ना. पयले सुवातेर तुमी समज फकत इगोर्जेनूच उलयल्ले, येस फकत क्रिस्तांवांकूच घेवन उलयल्ले, बरोबर तूं एक सत्या घे. बरोबर. पूण जेन्ना तूं सुबे माजार उलयता सारकें आनी तूं उलयता पळय तें सगल्यांक गमता, सारकें. ही क्रिस्तांवांक तशें हिंदवांक बरोबर. हें एकदम वायट. सारकें सारकें. तें क्रिस्तांवांक पर्यंत मानना, बरोबर. हिंदवांक मानना तें माननाच, बरोबर. हेरा धर्माच्यांक मानना तें माननाच, बरोबर. चिंतपी क्रिस्तांवांक पर्यंत मानना. बरोबर. बरोबर. ह्या दोगांय पाद्री म्हाका दिसता ह्या गळना, कॉमन सेन्स ना. बरोबर. एक जालें. हय दुसरे सुवातेर एक जाणतालें म्हणजे शिवाजी तो देव न्हय. हय बरें. आनी ताणें सांगलें क्रिस्तांवांक सांगलें आपण उलयता पळय हिंदवांक सांगात तुमच्या भाव भयणांक सांगात शिवाजी देव न्हय एक व्हडलो फुडारी म्हूण. हय आतां जो पळय कॉन्सेप्ट देवाचो आसा आमचो क्रिस्तांवांचो आनी हिंदुवांचो एक न्हय. बरोबर. आमचो कॉन्सेप्ट देव म्हणजे एकलो परमेश्वर सारकें. आनी कोण ना. हे सगळे हिंदूय मानतात. सारकें. म्हणून आमचे मदीं हातून कसलोच फरक ना. खरें. आनी जे हिंदू म्हणटात शिवाजी देव हे दुसरे नदरेन देखतात. सारकें. आमचे मदें पळय हय आमचे मदें क्रिस्तांव मदें आमचे मदें देव हा एकलो परमेश्वर हय आनीक कोण ना. तो एकलो व्हडलो. बरोबर. उरलेले आसात जांकां आमी संत म्हणटा, सारकें. जाका आमी भाग्यवंत म्हणटा. बरोबर. तुमी जिव्याच आसतना संत म्हणटात, आमी ते मेल्या उपरांत खरेंच बरे मनीस सारकें. जाणें जायतें काम केलां, सारकें. जाणें आपलो जिवाचो त्याग केला, सामकें. जाणी भाग्यवंतपणी जियेल्यात, सामकें. पातकापणे जियेल्यात. सारकें. हांकां आमी जायते पद्दत केल्या उपरांत. फादर आमचो वाज आसा गोंयांतलो ताका आमी संतपद दिलां. मदर तेरेजा तांकां आमी संतपद दिलां. ते भाग्यवंत. सारकें. देव न्हय ते. बरोबर. बरोबर. हिंदवांच्या हातून कितें ते सगळे देव धाकटे ते. बरोबर. बरोबर. रोमांकूय तशेंच आसलेलें. रोमांक बरोबर. ताका देव म्हणत. देव म्हणे ते परमेश्वर न्हय ते. बरोबर. ते जांकां आमी संत म्हणटा, बरोबर. तांकां आमी भाग्यवंत म्हणटा, क्रिस्तांवां भाग्यवंत म्हणटा, तुमी ताका देव म्हणटात. पूण परमेश्वर कोणूच म्हणचो ना वो कोण तो शिवाजी परमेश्वर म्हूण कोण म्हणटा. बरोबर. बरोबर. कोणूच म्हणना. सारकें. म्हणजे पयले सुवातेर अरे तूं जाणो जा सारकें. जेन्ना तूं देव म्हणटाय तेन्ना आनी ते देव म्हणटात पळय हिंदू देव म्हणटात पळय तेन्ना बरोबर. फरक आसा. सामकें. समज फरक आसा. बरोबर. फादर इगर्जेच्या आल्टरा वयल्यान अशे तरेची स्पीच करप कितलें बरोबर. वायट. तूं बरोबर म्हण नाका हय आनी बरोबर न्हय म्हण नाका. हय तें एक वायट, तें एक नश्ट. बरोबर. बरोबर. ते पयले सुवातेर तूं समज तूं दोग जाण आहात तुजे उलयताय तूं बरें, बरोबर. पूण तुजें तें सगळें सोबे माजार सगळें गमता सगल्यांक. बरोबर. आनी ताणें पळय कितें म्हणलं न्ही वालंकिनी आल्टरा वयल्यान म्हणल्यार थंय हिंदूय वतात. तेंच नाका. चिकले आसा तर जेन्ना तुवें तें मास मिडियाचेर घालें. एक्झॅक्टली. आनी आतां तेंच जाता. आतां वालंकिनीची स्पीच मास मिडियाचेर आयली. वय सारकें. तूं जाण वय ते मास मिडिया वेतेले म्हूण. एक्झॅक्टली. ते दांपून करिनात कोण हाडून ना. ते सामकें तो मास मिडियाचो लोक येता, तो आपण जे मांडटात ते. तूं जाण वय तें कितें की तुजें ऑडियन्स क्रिस्तीच न्हय. बरोबर. यारूय. सारकें. सारकें. सो ताणें उलयता तेन्ना पाद्रीन एक तारतम्य बाळगपाक जाय. एक सिवील एक कितें तरी एक सेन्स ताका आसपाक जाय. आसूंकूच जाय. आनी हें सामकें न्हय. बरोबर. पळय आतां एकल्यान तें म्हणलें देव न्हय म्हूण. अरे आतां
हय मादर तेरेसा आनी जुझेफास युजेवास हांकां आमी म्हणजे पाप साहेबान आमच्या वडिलान अर्ज आयकून आनी सगळें आयकून ताका हें म्हणलें संतपद दिलो संतपतीला आतां तुमच्यांनी दिवंक जायना शिवाजीक सारकें तुमच्यांनी सारकें. कृष्णाक दिवंक जायना सारकें तुमच्यांनी आका कोण तो आमचो विनोबा भावेक दिवंक जायना अशे कितलेशेच लोक जाणी समाजान भितर सद्भाव निर्माण करपा खातीर मनीसपण जागोवपा खातीर आनी लोकांचें कल्याण जावपा खातीर पळय काम केलां हाका कोणाकय संत म्हणूं येता होय. बरोबर महात्मा गांधीक म्हणूंक जायना सामकें बरोबर सामकें खरें जेन्ना तुमी देव म्हणटात आनी आमी देव म्हणटात तो फरक आहा फरक आसा सारकें सारकें आमकां देव म्हणजे फकत परमेश्वर हय पूण एक सर्वेश्वर. हय म्हाका एक सांग फादर आपलो देव म्हणटो खरो आपलो देव म्हणटो बरो दुसऱ्याचो देव म्हणटो वायट अशे तरेची शिकवण तें आनी ना देव म्हणटा तो एक वा वा सामको खरो वा फादर बरें दिसलें देव म्हणटा तो एक सामकें खंयच्याय नदरेन तूं देख सामकें खंयच्याय मनशाक तूं तुमी देव म्हणात आमी ताका सांत म्हणटा भाग्यवंत म्हणात मुळात सारकें कितें वायट जाता सारकें सो हें अशे तरेचें अल्टरा वयल्यान उलोवप वायट हय तूं तें हें म्हणटा पळय तें कट्टें बरोबर ना म्हणटा पळय तें ताजे परस वायट तें वायट. इट हॅज टू बी कंडेम्ड अशें न्ही हांव खास लावपाचें तशें न्हय तें म्हणना तें बरें न्हय बरोबर. खास तेचें खबर करना पूण आरे बाबा तूं आनी म्हणूं नाका तें सारकें तितलेंच न्हय माफी माग सामकें तें पाप केलां सामकें पाप केलां कोणाचेर पाप केलां पयलीं सुवातेर हिंदुवांचेर बरोबर आनी दुसरें क्रिस्तांवांचेरूय पाप केलां म्हजेरूय पाप केलां तुवें आं तें कशें तें कित्याक आतां आतां हें करता ते हिंदू वो हेर कोण पळय आसात पळय ते आनी फरक करिनात हो धर्म गरू म्हणजे सगळे एकूच सगळें एकूच म्हणटलें पूण फादर म्हाकाय वायट नदरेन देखतले सारकें आमी कित्याक घेवपाचें सारकें बरोबर बरोबर हें सामकें न्हय हय सो ताणें पळय जें म्हणलां की इंटर रिलिजियस डायलॉग सुद्दां तो म्हणटा ताजेर कमेंट मारता तो म्हणटा तें सामकें फटिंगाचें आनी फसवें म्हणटा कारण तो म्हणटा दुसऱ्याच्या देवा बद्दल चड एडमिरेशन मोग दाखोवप रेवरन्स हें आजोर तो न्ही म्हणटा आतां पळय हय आतां पळय वर्साच्या वर्सा पापसाहेब ते हें कोत्ता सारकें आसीज एक पावटी आनी हूंय जालें आनी हूंय जालें हय कोत्ता तो बरोबर तें वायट सामकें खरें तूं ताका सांगना जाल्या तें तूं करता तें वायट म्हणून पळय हाचेर कित्याक सांगताय मास मिडियाचेर कित्याक सांगताय ताका सांग तूं कोत्ताय तें खरें वायट म्हणून सामकें हाका कयता तें जावं बरोबर बरोबर कयत ना एक्झॅक्टली बेश्टें सापुसुबी बरोबर सापुसुबी खदोड केला सारकें म्हाका फादर एक सांगात हालीं तेंपार आमी हें खूब पळयतात की आल्टरा वयल्यान कितें उलोवप आनी कितें उलोवप ना हाजो एक कितें तरी एक धरबंदाक कितें तरी एक निकश जाय थंय तूं धर्माची शिकवण दी लोकांक बरो नागरीक सगळो धर्म एकूच आमी म्हणलें जाल्यार तो सगळो धर्म मनीसपणाची वागणूक मनीसपणाची शिकवण दितात अशें जाल्यार तांकां बरे मनीस घडोवपाक तूं तयार कर किंवा तांकां तूं दुसऱ्या धर्माचे द्वेश करपाक शिकयनाका न्ही कित्याक जाणें तूं सांगताय हय आमचे पळय मीस पळय आसा मीस सांगत कितें तें हय ताचेर मीस ताचेर प्रवचन आहा बरोबर आतां प्रवचन धरलेलें कित्याचेर प्रवचन धरलेलें आसा सामकें सांगलेलें आसा हय. प्रवचन धरलेलें आसा जीं पळय वाचपाक पवित्र पुराणांतल्यान आदी आमी पवित्र पुराण म्हणटा आतां तें पर्यंत फासून काडलां आतां म्हणटात ताका पवित्र पुस्तक सर तूं सारकें बायबल बायबल म्हणत तूं बरोबर पूण आमी सदांच ल्हान आसतना आमकां शिकून आयल्यात म्हज्या आवयन बी सांगना पवित्र पुराण म्हणून वा वा हांव तें मागीर तें पवित्र पुस्तक तें आतां आयलां बरोबर पूण हांव काय म्हणना म्हणत तुमी पवित्र पुस्तक हय. पवित्र पुराण हांव ल्हान थानी म्हणून आयलां हो तें सर बरोबर म्हज्या आवयन सांगलां तें हय तिजोर तें पवित्र पुस्तकांतलें वाचप आसता हय. दिसाच्या दिसा एक हय. पवित्र पुस्तक म्हणून एक न्हय तें 72 पुस्तकां ओ ओ आनी ती बरोवंक सुमार 1000 वर्सां लागल्या एकारे एक बरोबर बरोबर म्हणजे धर्माची शिकवण कितें क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार कितें आनी तो लोकांक कितें सांगता तें अशे तरेची 72 पुराणां आसात 72
पुस्तकां आसात. पवित्र पुराणांतली बरोबर. ब्यास्तर पुस्तकां पुस्तकां आसात. तुका जाय तें काड आनी त्या खंयच्याच पुस्तकांत तुका हय. द्वेश कर म्हण ना. शिकोवना. आनी जर तो खंय तर आसा बरोबर. द्वेश कर ओ कितें मार तें तुवें समजोवपाचें. तें देवाचें उतर न्हय, तें मनशाचें उतर. ते कोणे तरी भितर घाला. ओ भितर घालूं कितेंय जावं, पूण तें देवाचें न्हय. सारकें सारकें. देव केन्नाच वायट कर्तूब करपाक आनी शिकयना. देव म्हणटा तेन्ना परमेश्वर. सारकें सामको पूण तें बरोबर. आतां हें म्हाका सामकें अजापूच दिसता. एक्झॅक्टली. म्हाका फादर सांगात, हें अशें हालीं कित्याक इल्लें चड आयकुपाक आमी येता? कारण अशें जालां की गोंयांतलो क्रिस्तांवांचो आंकडो उणो जाता म्हणून कांय पाद्र्यांक भंय दिसता. ते आतां दुसरे कडेन काजार जावचे न्ही, आपल्या भितर रावचे. एक मात पाद्र्यांक म्हणूं नाका, हय. पाद्रींक. ओके. कित्याक जाणा तूं, हय ते पळय हे पळय आसा आदाराचे पळय आसात, हय. तो पाद्रींक जाता. एक बरोबर. एक ओके. स्वामींक न्हय, स्वामींक. गुरुजांक न्हय, गुरुजी. तूं बरें आमकां शिकयलें. खरें कशें उलोवचें हाका एक रीत आसा. सामकी खरी. म्हणटोच हय. म्हणटोच अशें म्हणटोच कितें विचारलेलें तुमी? हांवें म्हणिल्लें की पाद्रींक असो एक भिरांत आसा की बाबा क्रिस्तांवांचो आंकडो उणो जाता, तांची गोंयांतली संख्या कमी जाता, गोंयांतलो प्रभाव देंवता म्हणून क्रिस्तांवांक चडांत चड एकठांय दवरपाक तांचे मदीं क्रिस्तांव धर्मा विशीं इल्ली जागृती, आनी ती जागृती हांव म्हणटा तशी इल्ली चड एरोगन्स, चड इल्लें कडू शब्दांनी, चड इल्ले प्रखर शब्दांनी सांगप. पूण म्हाका दिसता न्ही तूं, हय हें करून, हें सांगणें करून हय. क्रिस्तांवांक उदीक राग आयला. नायस. राग आयला. सामकें सामकें. म्हाकाच कितलेंच कोणाचे मॅसेजी आयल्या, म्हाकाय मॅसेज आयल्या, निरोप आयल्या, निरोप आयला. बरोबर. आनी ह्या पाद्रीचो दुस्मान न्हय, इश्ट. इश्ट म्हणजे वायट न्हय तांकां. कळ्ळें. बरें मागपी सुद्दां लोकांनी म्हणलां की हें चालत बरें न्ही. हें सांगून पयले सुवातेर आपलें नांव पिड्यार केलां, दुसरे सुवातेर आमच्या धर्माक वायट केलां म्हण. सामकें. मागीर बरें दोतोर, अशे तरेची एक जनजागृती, अशे तरेचे लोकय बी, कॅथलीक लोकांकय बी हें आवडप ना. हिंदवांक कांय वायट करूंक ना. सामकें. हिंदवांक हिणसायल्यात. सारकें. पूण म्हाका दिसता न्ही हिंदवांनी तांचेर कांय कारवाय बी करपाची न्हय. क्रिस्तांवूच लोक तांकां दोन पयसायता. व्हेरी नायस. सामकें खरें. म्हाका एकल्यान बरयलें पळयलें, हो पाद्री, हय. हो पाद्री, हांव तें उतर म्हणूना, हांव फकत म्हणटा हो पाद्री एक. कळ्ळें. पुर्तुगेजीन तें एम म्हणूना, हांगसर म्हणपाचें उतर समजलात तुमी. कळ्ळें. बरोबर बरोबर. हो पाद्री बरोबर. इंग्लिशीन सांगता हय. येस. ओ कळ्ळें म्हाका. हांवूय उल्लेख करना ताचो, ना. पूण एक खरें की तुज्या शब्दांनी तुवें ताका जाय तसो सारको ताचो जागो ताका दाखोवन दिला. म्हाका फादर म्हाका इम्पॉर्टंट सांग, बायबलांतली शिकवण कितें जी पाद्रींनी आचरणांत हाडपाक जाय, उलयतना परत सांगपाक जाय, बरो मनीस घडोवप, बरी मनीसपण घडोवप, बायबलांत कितें सांगलां? एक जाणय तूं, एक जेजू ह्या संवसारांत प्रवेशा आदी निमड्या एकठांय गेलें, तांकां जेवण केलें. कोणूय कोत्ता ते भशेन. सारकें. ताका मात पूण कितें गमलें, सगळें गमलें तें हें न्हय. बरोबर. मात कित्याक हें वातावरण जाल्लें ताचेर हाड. सारकें. तो जाणा आसलो कितें पूण कोत्तेलें म्हण. हय. सामकें कितें कोत्तेलें तें कितलो जाणा आसलो तें आमी नको. हय. म्हूण ताका ताणें जेवण केलें. हय. जेवण करता आसतना ताचे आपणाचे काळजाची भावना ओतलीन उलयत गेलो. सारकें. उलयत गेलो. आतां आनी मागीर एका वेळार उठलो आनी ताचे पांय धुले. इतलो खालती जालो. हय. आनी ताका सांगलें अशें, हय. जशें हांवें केलां तशें तुमी करात. सामकें. म्हणजे एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला, हय. हांवें तुमचो केला. जी सेवा चाकरी हांवें तुमची केल्या ही तुमी एकामेकाची करात. आनी मागीर आनीकूय पयले सुवातेर आसा, तिजोर न्हय पूण आदी आसा अशें कोण तें मोग कर
आनी तुमी सगळी सुमूर्त पाडली. आं. सुमूर्त एका उतरान म्हणजे एका नेमान आटापलेली आसा. ओके. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. करात. म्हणजे तूं तुजो मोग करता तितलोच न्हय, त्या वर अदीक सारकें. त्याग करून मोग करात. वाह. आनी हें हाका एकदम बरें मानतालें महात्मा गांधीक. सामकें. महात्मा गांधीन आपलो गुरूच येशू क्रिस्त म्हणलो न्ही की भावपण वाडोवप, मनीसपण वाडोवप, मोग पाताळावप, दुसऱ्या मदलो तिरस्कार ना करप, दोन जमाती मदीं एकचार निर्माण करप, हें भारताक त्या वेळार जाय आशिल्लें कारण इतलो द्वेश पातळिल्लो. आनी आतांय जाय. सामकें. आतांय जाय. सामकें. आतां हें निर्माण जालां सगळ्या एकमेका मदीं वायट तरेन मनां बिगडावप, दुसऱ्याच्या तकलेन भितर वायट तिरस्कार निर्माण करप, लोकांची तकली भडकावप ह्या आनी वेळार- एकमेकाक हय ह्या वेळार आमचें प्रवचन जावंक जाय. आमचें प्रवचन जावंक जाय जसो जेजून आमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग वा करात. वा. तुमी एकामेकाचो मोग करशात तर, हय. एकामेकाची सेवा चाकरी करशात तर हय. जाल्यार आख्खी सुमूर्त तुमी पाडले, वा. आख्खी सुमूर्त तुमी पाडली हय. आनी तुमी देखीवंत क्रिस्ती मनीस, क्रिस्तांव मनीस जाले. सामकें. फादर, हें सांगतना तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयिल्लें हांव पळयतां. म्हणजे तूं खरो हांव तुका फादर मोइसेन आतां माधवी किंवा आमी खुबशे लोक अशे तुका सामके एक संतपदाक पाविल्लोच मनीस म्हणटाले आनी तुज्या दोळ्यांत दुकां आवाज पळोवन खरेंच म्हाका फादर आनी इल्लें फुडें वचून म्हणटा वचोसात. येशू क्रिस्तान म्हणलेंच, पूण आमी गोंयकार सुद्दां न्ही एक वेगळे कालेतीचे, एका वेगळे रक्ताचे सगळे जगान आमी हिंदू क्रिस्तांव सामके भावपणान रावतात. आमकां मोग एकामेकाचो दिसता, आमी एकमेकागेर वतात, एकमेकाचो कितलो मोग आमी करतात. गोंयकार म्हणून जेन्ना पळय पाद्री आल्ताराचेर उबो रावता तेन्ना गोंयकार म्हणून ताजे भितरल्यान एक कांय उमाळे येवपाक जाय न्ही, जे इतली आनी खरे उमाळे येवंक जाय. खरे उमाळे इतल्या वर्सांची आमची परंपरा अशे तरेन ताणें कित्याक उलोवप. सामकें कितें आतां एक वातावरणूच जालां, आख्ख्या देशांतूच देशांत वातावरण जालां जालां. सगळें खरें खरें. जे पळय पक्ष पळय आयल्यात एक्झॅक्टली. पॉलिटिक्स एकठांय हाडना, पॉलिटिक्स तोडटा. आनी तांकां एकदम बरें म्हणटात ते एक्झॅक्टली. धर्म पॉलिटिक्सान मिसळ करी नाकात म्हणटात. सारकें. हें म्हाका हें ताका जायूच. सामकें सामकें धर्माची तत्वां घेयात, सामकें एकामेकाचो मोग करात सारकें आनी पॉलिटिक्स चलयात. सामकें. तेन्ना पळयात आमचें गोंय, आमचो देश कितलो फुडें पावतलो पळय तो. सामकें खरें. हांकां नाका तें. हांकां नाका. हांकां नाका. हांकां जाय पॉलिटिक्साचेर द्वेश आयिल्लो सामकें खरें. सामकें आनी खरें. ती इलेक्शनां पळय जाता तातूंतल्यान लोकांचे मनां बिगडवप, मनां तोडप आनी ध्रुवीकरण करप. तूं बसलाय मरे ताजेर आड, हय. बरो बस तूं तुका सांग म्हजी तत्वां ही म्हूण तूं ताजेर वायट कित्याक उलयता. सारकें सारकें. तूं ताजेर वायट उलय. तूं तुजें बरें सांग, सामकें दुसऱ्याचें वायट सांगिनाका. सामकें दुसरें तुजेंच बरें सांगून तूं वयर सर. सारकें. आनी ही की पॉलिटिक्स सामकी जातेली बरोबर बरोबर. न्हय आतां चलता पळय ते भशेन. सामकें. फादर, देशान भितर जें पळय वातावरण आसा ताचेर आमी उलयल्यात. देशान भितर धर्मांतरां घडोवन हाडपाचें जें पळय कितें हें जाता अशे तरेचे भायर काडटात पळय ते धर्मांतर करतात आनी कॅथलीक मिशनऱ्यांचेर तर चडच बोट दाखयतात. कितें न्हय तूं सांग हय. सांगात तुमी तुमचें सांगात पयलें. हय ना, पूण हें जें हाका लागून एक हेट्रेड निर्माण करपाची एक प्रयत्न कितें जालें देशांत तूं? चलता. हय कितें जाणें तें आदीं चिंतालें तें दुसरें. हय. आदीं ते मिशनरी बी सगळे आयिल्लेत पळय थंय, बरोबर. उदेंतीक आयिल्ले सारकें. आनी तातूंत वया सेंट फ्रांसीस झेवियर येस. ते आयिल्लेत हय. इतले त्रास घेवन दर्यांतल्यान आयले ताचे मेल्यात ते पडोन सामकें. आनी सामकें हांगसर ते हें सामकें आयले ते समजतालेत हय. तूं तर क्रिस्तांव न्हय, तूं नरकान चल्लोय म्हूण. हय. तेन्ना ती एक समज आशिल्लो. आतां कोणाच्यान तें म्हणूंक जायना. सामकें. फकत थोडे कोण आहात पळय ते एक्स्ट्रेमिस्ट यू आर रायट. ते म्हणटात. बरोबर. म्हाका हांवें जाल्यार उक्तेपणी सांगलां, हय. उक्तेपणी सांगलां. म्हाका तर हिंदू तर मेवळो कोण, हांव ताका सांगतलो, आरे बाबा तूं बरो हिंदू जा,
वा तुझे वेद पळय, वा उपनिषद लक्षात घे. भगवद्गीता पळय, हय आनी तूं बरो हिंदू. तूं तो क्रिस्तांव जावंक सोदता जाल्यार तें तुजें. तें तुजें. इट इज आमी तुका कोणाक हांव तुका सांगिना. सारकें हांव तुका सांगिना. बरोबर. एक क्रिस्तांव हिंदू आयलो, मुस्लीम आयलो, ताका तेंच सांगता हांव. मुस्लीम कोण येवंक ना, करेक्ट. आयल्लो सांगतलो सुद्दां. बरोबर. क्रिस्तांव आयलो, हांव तो सांगतलो तूं बरो क्रिस्तांव जा, जेजून सांगलां तें कर. आनी तें सांगूंक हेरांकूय म्हूण वायट जायना. सामकें खरें. बरोबर. पूण हेरांक सांगिनाका तूं क्रिस्तांव जा म्हूण. सारकें. तो जाता सारकें. पळयोवन. बरोबर. फादर, एक गजाल हांव सदांच कॅथलीक चर्चीक हांव सदांच तोखणाय करपी. तोखणाय कितें करपी की गोंय सांबाळून दवरपा खातीर ओपिनियन पोल धरून तें आतां तुमचे जमनी भायल्यांक विकनाकात, गोंयकार गोंय सोडून वचनाकात. गोंय तुमची पवित्र भुमी. ही गोंय म्हणटा ती हिंदू क्रिस्तांव सगळ्यांची हांगा जे पळय गोंयचेर प्रेम करता तांची पवित्र भुमी. तो तसो संदेश चर्चीन सदांच दिला. चोरून दिला. हय. सो ताका लागून चर्च कितें तो संदेश कितलो लोकां मदें पावला तें हांव नकळो. कित्याक आतां हय कितले जाण भारतीय, आतां भारत म्हणूंक जाय, भारतीय पासपोर्ट सोडून येतात. सामकें सामकें खरें. आनी पुर्तुगालाक अरे पुर्तुगालाक आमी धांवडां येला. हय सारकें. कित्याक आमचे ते जबरदस्ती चलयताले. सारकें सारकें. हो तुजो खरो राष्ट्रवाद. ते हें तुजें खरें भारतीय. आमी ताका धांवडायल्यात. सारकें. कित्याक ते आमचे जबरदस्ती चलयताले. सारकें. आनी आतां तुमी पुर्तुगालाक पांगेक वेतात. सारकें. एक जाली. हय पोटाक म्हणटात बरें आहा. बरोबर. पूण इतलें पोट तुका म्हत्वाचें. सारकें. तत्वानान फादर म्हजो लास्ट क्वेश्चन. गोंय निर्माण करपाचें पळय काम सोंपूना. आमचें गोंय आसपाय तें बरें सुजलाम सुफलाम आसपाक जाय. गोंयांत सगळ्या धर्माच्या लोकांक बरी सुवात आसपाक जाय. सगळ्या धर्मांची. हय. सो हें कितें हें गोंय निर्माण करपाक चर्चीचो कितलो हातभार आसचो तें हांव सांगूं नकळो तुका. हय. कित्याक हांव आतां इगर्जेन ना. हय. हांव आतां आसा सेमिनारीन. पूण पाद्रीपणाचें शिक्षण दिवपाचें काम तूं करता. चिचोर ते ल्हान भुरगे. हय. आदीं रायतूर आसतालें. चिचोर सांगतालो हांव तें सगलें. आं. रायतुरा एका तेंपार हांवें एका काळार हय. इंडियन फिलॉसॉफी शिकयल्या. आं नायस. एका तेंपार आमी शिकोवंक ना, पूण एका तेंपार हांवें हिंदू धर्माचो अभ्यास केला. आं. एका तेंपार एका काळार. पूण इंडियन फिलॉसॉफी सगळी शिकयल्या हांवें चिचोर. सो फादर, म्हाका तुका जाय एक गोंयकार म्हणून, एक भारतीय म्हणून तूं चर्चीन लोकांचो विचार कितें म्हूण मांडचो? चर्चेचो विचार कितें आसपाक जाय आज? चर्चीचो विचार आमचे मदें भावपण आसूंक जाय. सामकें. आमचे मदें एकचार आसूंक जाय. सामकें. आमचे मदें मोग आसूंक जाय. सामकें. आमचे मदें प्रेम आसूंक जाय. सामकें. आनी दुसऱ्याक आमी केन्नाच हिणसावचें न्हय. ही जेजूची खोशी, ही जेजूची समूर्त न्हय. तूं तो दुसऱ्याक तो हिणसायताय जाल्यार तूं जेजूचेर पाप करताय. थँक्यू फादर. थँक्यू व्हेरी मच. जें म्हाका आयकुपाक जाय आशिल्लें तें तुमच्या तोंडांतल्यान, एका संत पुरुशाच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलें. म्हाका तें खूब दिसलें. तुमी जें कितें सांगलां ही एक देख सगळ्या लोकां खातीर, फकत कॅथलीक पाद्रीन खातीर न्ही, जाल्यार धर्माची शिक्षण दिवपी सगळे धर्म तांकां ही एक देख. येशू क्रिस्तान जें पळय कितें सांगलां, मनीसपण निर्माण करात, भावपण निर्माण करात, भावपण आनी मोग पातळायात. सगळ्या धर्मान हें सांगलां. सो खंयच्याच एका धर्मान किंवा एका धर्माच्या गुरून दुसऱ्याक हिणसावपाची गरज ना. गरज ना न्हय, करूंक फावना. फावना. सामकें. इतल्यान हांव आमची कार्यावळ सोंपयतात. तुमी बरें कर तुमकां. खालिगांवच्यान तुमी आयले, तुमी बरे तरेन उलयले आनी तुमी धर्माची देख दिली, मनीसपणाची देख दिली. हांवें कितले बरें उलयलें तें नको, बट तूं सांगताय म्हणटोच. देव बरें करता. धन्यवाद. आनी म्हाका सयेक दिलो म्हणटोच त्रास हांव. धन्यवाद फादर. मोहिसेन आताई. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.